11% गोंयांतल्या महाविद्यालयीन शिक्षक आनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अजूनय कोविड वासिनाचो पयलो डोस घेवंक ना। जाणीं डोस घेवंक ना तांणी 31 जुलय मेरेन पयलो डोस घेवचो। जे डोस घेवचे नात तांणी 2 ऑगस्टाच्यान प्रत्येक सप्तकांत RT-PCR चांचणी करची पडटली अशें परिपत्रक उच्च शिक्षण संचालक प्रसाद लोलयेकर हांणी जारी केलां। सध्या कोरोनाच्या दुसऱ्या ल्हाराचो प्रभाव कांय प्रमाणांत नियंत्रणांत येवपाक लागला। त्या खातीर सरकारान महाविद्यालयीन शिक्षक आनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांक महाविद्यालयांत उपस्थित रावन कामकाज सुरू करपाच्यो सुचोवण्यो दिल्यात। तशेंच शिक्षण आनी कर्मचाऱ्यांक बेगोबेग वासिनीकरण करून घेवपाची सुचोवणी केल्ली। ते प्रमाण कांय शिक्षकांनी वासिनाचो डोस घेतला, जाल्यार 11% शिक्षक आनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अजूनय डोस घेतिल्लो ना। राज्यांत कोरोना प्रसार अजून कायम आसा। ही स्थिती नियंत्रणांत हाडपाक 100% शिक्षक आनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी कोविड वासिनाचो पयलो डोस घेतले उपरांत महाविद्यालयीन वर्ग सुरू करपा विशीं निर्णय घेतले अशें संचालक प्रसाद लोलयेकर हांणी परिपत्रकांत नमूद केलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।